much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all lords. बोरी फळां जर मेळोंक जाय जाल्यार बोरी बियां रोवंक जाय. बोरी तर बियां घालना जाल्यार बोरी फळां आमकां थिंगा मेळचीं नात. त्याच भाशेन बरे दीस आमच्या जिवितांत आमी पळोवंक जाय जाल्यार आयच्या दिसा आमी सर्वेस्पराचे खोशे प्रमाणे एक बरें जिवीत आनी एक बरें आत्मीक जिवीत आमी जियोंक जाय. सोबेंत दिसतात ते स भाशेचे दोंग्या विशीं आमी आयज शिंगतलीं. आनी ते स दोंगी आसात ते तातूंत तुमी आसत. ताजी सोजमणी घेवंक आनी ताजी तपासणी घेवंक हो बरो वेळ आसा. चड करून चालते भाशेन दिसतात पळय तीं सगळ्याकीन पयले नाटक कोत्तात तीं कोण ते तुमी जाणाव? मन बदल्ला अशे भाशेन तसलें नाटक कोत्तात. मन बदल्ला अशें दाखयतात असलीं नाटकां कोत्तात. जुवांवाचें शुभवर्तमान 3रो आवेसवोर वोड 3. जेजू क्रिस्तान ताका जबाब दिलो, हांव तुका खरेंच पळय तें खरें सांगतां, जरी तर कोणें नव्यान जल्म घेवंक ना जाल्यार सर्वेस्पराच्या राज्यान भितर सरोंक जायना. जरी कोण नव्यान जल्म घेवंक ना. नव्यान जल्म घेवप ह्या उतराचे आनीक जायतीं उतरांय आसात. पयलें थारोवन जावप, दुसरें मन बदलप, तिसरें नव्या जल्माचो अनुभव, ताका इंग्लिशीन बॉर्न अगेन अशें म्हणटात. आतां म्हजो हो प्रस्न, आमचे मदीं कितलो लोक तांणी नव्यान जल्म घेतला? सोमी सारकें सुटावें करून म्हणटा, जरी कोणाचो नव्यान जल्म जावंक ना तर स्वर्गार वचपाचो चान्स ना. आमच्या नव्यान जल्म जायनासतना आतां तुमी उगडास धरात, जो एक मनीस आसा तो तांचो एकूच जल्म, पूण मरण 2. एक कुडींत तुमी मोत्ताव, दुसरें आत्मीक रुपान मोत्तात म्हणल्यार इफेन्नान वयता. आका बायबल म्हणटा दुसरें मरण. एक जल्म 2 पावटी मरप म्हणल्यार 2 पावटी जल्म घेतल्यार एकूच पावट मरतलोय. हें दुसरो जल्म कितें तुमी जाणाव? आत्मीक रुपान आनी एक पावट जल्म घेवप. तुमकां समजता तशें सांगतलो. नव्यान जल्म घेवप म्हणल्यार आवयच्या कुशव्यांतल्यान जेन्ना तुमचो जल्म जाता तेन्ना तुमी पातकी रुपान जल्म जाताव. आमी जल्मांतल्यानूच एक पातकी जावन आसा, हें सत आनी हें खरें. पातोक आदारता म्हणून आमी पातकी जावंक ना, पातकान जल्मल्या म्हणून आमी पातकी. आनी ह्या पासत आमी जल्मांतल्यान पातकीच म्हणून पातोक आदारीत आसा, पातकान जियेता आनी पातकाचेच गुलाम आसा. आनी ताचें कारण म्हणल्यार कितें? आदाम आनी एव तांणी पातोक आदारलें, पातकाक लागून श्रापीत जालीं. श्रापान आसतली पळय तांची पसून पुतोदुवोस ही श्रापानूच आसली. तांच्या वरवीं जल्मल्या ती मनशां कुळू सगळीं ती श्रापानूच जल्मल्या. जाल्यार श्रापीत आसप
पळय पातकी म्हणून असले तेजेर छाप पडला पळय वो मनीस कसो पवित्र जियेतलो. हें फकत सर्वेस्पराकडेच घडटा. जेजू क्रिस्त अशें म्हणटा, जेजून ताका अशें म्हणलें, हांव तुका खरेंच खरें कितें तें सांगता, जरी तर कोण नव्यान जल्म घेवंक ना जाल्यार ताज्यान सर्वेस्पराचे राज्यान भितर सरोंक जायना. आमी नव्यान जल्मोंक जाय. नव्यान आमी जल्मोंक जाय. मन आमचें बदलोवंक जाय. थारोवन जावंक जाय. हे सगल्यांचो एकूच अर्थ. नव्यान जल्म घेवप ताचो अर्थ कितें? आतां मातशें आयकात. जेन्ना तुमी तुमचे चुकी आनी तुमी पातो केला पळय ते येवन सर्वेस्परा लागीं बोगसणें मागतात, सोम्या हांव पातकी मनीस. सोम्या हांवें पातकीं कामां केल्लीं आसा. म्हाका तूं हांगासर बक्षी. आतां पर्यान हांव म्हाका जाय पळय तशेंच हांव जियेता. तूं म्हाका बक्षी. अशें तूं मागणें कोत्ताय तेन्ना सर्वेस्पर पळय तुवें त्या मेरेन कितें जें पातकां केलाय पळय सगल्यो पळय चुकी तुजे तो बक्षिता. तुका तो एक नवें जिवीत, एक नवें काळीज, नवो मार्ग, नव्या जल्माचो तुका अनुभव तुका तो दिता. ही कुसांकूड तुमी जाणाव, ती दुसऱ्यांक ती त्रासान घालता. लोकांक ती बरी लागोना. कोणाकूच किसांकूड ती बरी लागोना. ताचें कारण कितें काय? जरी तर ती किसांकूड कोणाक तो लागत जाल्यार ती तांकां खर्जोता. ती किसांकूड थिंगासोन वयता, ती तांकां तेंकली आनी ते कुसां वडबी पळय ते खोजोता पळय ते सोंपेपणी काबार जायना. ही किसांकूड कोणाकूय पळय ती लागता, तांकां त्रास जाता. तांकां ते खर्जोता. ताका लागून तांकां लायकना. ती बेजार जाता. ही किसांकूड ह्या भाशेन कोत्ता. आमचे मदें जायतो लोक म्हणल्यार जायतीं जाणां ह्या किसांकुडी भाशेनूच आमचें जिवीत हें सारकें न्हय काय? तुमी कोणाचें सांगता थोडो वेळ पासून आसत जाल्यार तांकां मागीर राग येता. थोडो वेळ तुमी कोणा सांगता उलयत जाल्यार ते पासून मागीर बेजार जातात. तुजें हाजीरपण जंय खंय तूं आसाय थंयसर रावता पळय त्या मनशांक नुकसाण तुमी कोत्ताव, त्रास तांकां कोत्ताव. त्या तुज्या उतरां वरवीं ओ तुज्या कोण्या वरवीं ओ तूं तांकां सांगता त्या वरवीं. ज्या भाशेन तुजे जिविताची संय आसा पळय त्या वरवीं तूं कोणाच्याय सांगाता रावता पळय तांकां तें जाता. तांकां दूख, त्रास आनी कोश्टाचे भायर संतोषकाय, सूख, शांती तांकां तुज्या लागच्यान तांकां मेळना. तुमकां कोण आमी म्हणशी तुमी ह्या किसांकुडा भाशेन. जायतीं जाणां जायते फावटी चड करून भयणी म्हणटा आमचो घोव घरा येयपर्यंत आमी सारकीं सुखान आसलीं. तो घरान पावल मात्ताच पुरो सारकें हिफेन थिंगां जाता. म्हजी बायल घरा येता तेन्नाच सगळी शांतीन आसता पूण ताज्या उपरांत सगळें पुरो मागीर हिफेन जाता. हिफेन ती दाखयता. म्हजो पूत घरा येवचे आदीं म्हाजें घर सगळें पयलें शांती आसता पूण तो घरान पावल मात्ताच घराची शांती काबार जाता. आयज म्हजी उतरां आयकोता ती भावा भयणानो, तुमचें जिवीत तुमच्या सोरभोंवतणी रावता पळय तांकां राग आनी बेजारपण आनी कोश्टान घालता जाल्यार तुमचें जिवीत त्या किसांकुडा भाशेन जाला. ही किसांकूड पळय आसा पळय ती जिवना थिंगासरूच जियेता. पूण हीच किसांकूड पळय कोणाकूच ती लायक ना पळय ती कोणाकूच ती पसंद ना पळय ती किसांकूड एका वेळाचेर ती आपली मेळ्ळें आसा पळय तें जिवीत सोडून दिता. तुमी जाणा आसतलीं किसांकीड एकली ती केन्ना आसना. सगळीं मेळोन ती एकेच कडेन आसता. खंयच्या त्या एका पानार पळय थिंगासर तीं अशीं जमलेलीं आसात पळय तीं सगळीं एकठांय एकेच बारोबरचेर जियेतात.
एकामेकाक सारकी अटॅचमेंट पळय कितली व्हडली तांची इश्टागोत. हे पळय खोर्जोंक कोत्ता पळय तसले ह्यो किसांकीड तुमी बेबद्यांक पळयल्यार तांचे भितर इश्टागोत आसा ती. ते येडोंक भोंवता पळय तांच्या मदें इश्टागोत आसा ती. आरे यो रे पियोया. आरे म्हज्या लागीं आयज पयशे ना. आरे तुजे लागीं जर पयशे ना जाल्यार कितें जालें? पळय म्हज्या हातान म्हजे बायलेचें मंगळसूत्र आसा. आरे तूं यो. कितलें वायट न्हू दुसऱ्यांक तूं पियोवच्या खातीर. आपले बायलेचें मंगळसूत्र पसून ते रिणांक काडप आसा दुसऱ्यांक पिळोवच्या खातीर. दुसऱ्यांक सोरो पियोवच्याक आपल्याची घराची कागदांचें रीण काडटात. आनी भुरग्यांचें फिजाचे पयशे पळय ते तांकां फारीक करूंक जाय. ते फिजाचे पयशेय कोणाक सोरो पियोवच्याक मोडटात. पळय कसले पळय तांची इश्टागत इतली बरी आसा ती. तुज्या सांगाती जो इश्ट आसा पळय ताका त्रास जातोस. तुज्या भांगराचें रीण तूं काडटलोय. तुजे सांगाती इश्ट आसा पळय तो कोश्टान आसा जाल्यार तुजे कागदाचेर तूं रीण काडटलोय. घोराचेर काडचो नाय. पूण बेबदो तूं जाणा कितें करता? ताका आपल्याक पियोंक आनी दुसऱ्यांक पियोंक घरान पळय जी म्हारग वस्त आसा ती घेता आनी तो वता. एका दिसा हांव आनी म्हजो इश्ट एका वाटेन वयतालो ते दुसऱ्या राज्यान केरला म्हणटा पळय थंयसर. म्हजे सांगाता आसलो पळय तेणें अशें म्हणलें म्हाका सिगरेट पिवपाची आतां इच्छा जाली आसा. म्हज्या दांतान कितें जाता. आतांच म्हाका सिगरेट जाय अशें म्हटलें. आमी अशेंच चलत वयताले आनी हे घडणेक जायतीं वर्सां आदीं जालीं. आमी ह्या भाशेन चलोन वयता आसतना पळय त्या वाटेन खंय पसून आमकां पान वा सिगरेटीचें दुकान दिश्टी पडनासलें. हांवें ताका म्हणलें आतां सिगरेट ओडप तुजे दांताक कितें जूं बसून जाय जाल्यारूय तुका सिगरेट मेळपाक आतां जावचें ना. हें हांगा घरचेंच ना. तें आतां चिंतपाचें तूं सोडून दी. तेन्ना म्हाजे सांगाता आसलो तो म्हणूंक लागलो तूं फकत 5 मिनीट तूं रावन पळय म्हाका सिगरेट मेवतली अशें म्हटलें. हांवें ताका म्हणलें आतां पयस पसून दिश्टी पडटा थिंगासर खंयचें दुकान दिसूं पडना खंयचें घरूय दिश्टी पडना जाल्यार तुका सिगरेट खंयच्यान मेवतली. तूं पळयत राव म्हाका कशी मेळटली. केरळचे ह्या प्रांतांत थिंगासर ते मलयालम अशें उलयता पूण म्हज्या सांगाता आसला ताका मलयालम आतां येयना. जाल्यार हेका आतां सिगरेट कशी मेवतली म्हणून आतां हांव पळयत रावलो. इतल्यानूच थिंगासर सामकारासान एकलो मलयाली थंयसर सिगरेट ओडीत येतालो. म्हज्या सांगाता पळय जो आसलो तो थिंगासर वयता आनी म्हणटा भावा हेंच एक्शन केलें. आनी तो म्हणल्यार एक सारके आदलो फ्रेंड कसो वेगळें वेगळें सिगरेटीचें पॅकेट बॉल्सान आसलें काडून ताका दिता दुसऱ्या बॉल्सांत घालता आनी माचीस काडटा ताका दिवन आपुणूच ती पेटवयता. हो ताका थँक्यू ब्रदर आनी मागीर तो गेलो. पळय हांकां खंयची भाशा म्हणटा पळय ती परवा ना. हे बेबदे आसात पळय तांकां खंयच्या प्रांतांत तूं वासोन दी. एकामेकाक वळखोंक जाय म्हणून अशें उपकारना. ते देशांत खंयच्याय ते प्रांतान आसूं एक व्हडली पार्टी कोत्ता. येडोंक भोंवतात पळय आनी बेबद्यांची पार्टी. तांचो एकवट म्हणल्यार कितें एकवट. आमचे मदें अशें कोण आसा काय? आपल्याच्या जिविताचो नाश कोत्तात. आपले कुडीचो पासून ते इबाड कोत्तात. पयशांचो सारकोच इबाड कोत्तात. तोंडणी पिराय पासून सारकी इबाड कोत्तात. बारकायेन पळयात कितली बरी इश्टागत. सारकें बरें अटॅचमेंट आसा. वायट इश्टागत बरे स्वभावाक पिड्यार कोत्ता पवित्र पुस्तक म्हणटा. तूं एकलोच न्हय पियोन तुजो इबाड जाताय पूण दुसरे पासून तुजे सांगाता इबाड जाता. तुजे एकट्याचेच वायट जायना दुसऱ्यांचेंय वायट जाता. तूं एकलोच पयशांचे वाटेन लुकसाणान पडनाय दुसऱ्यांकूय पयशांचे वाटेन लुकसाण घालताय. तूं एकलोच तुजे कुडीक अपवित्र करिनाय दुसऱ्यांकूय तूं अपवित्र कोत्ताय. तूं कोण तें तूं जाणाय काय ह्या किसांक किडे भाशेन. दुसऱ्यांक थिंगा त्रास दिताय दुसऱ्यांक कोश्ट दिताय दुसऱ्यांक बेजार कोत्ताय दुसऱ्यांक रागान हाडटाय. तुज्या घरच्यांकूच कोश्ट आनी त्रास सगल्यांक अपमान दिताय पळय तसलो तूं पातकी मनीस. सगळें तुजें थिंगासर शी म्हणटात. सगळें तुका थिंगासर तुजे जिवितार ती विटाटात. तुका कोणूच पसंत करना पळय तसलो तूं मनीस. आतां तूं आयक. म्हजो सोमी म्हणटा जरी तर कोणाक स्वर्गार वसोंक जाय जाल्यार ताणें नव्यान जल्म जावचो. ताचें तारण जावंक जाय.
ताणें आपल्याचें मन बदलूंक जाय. कशें हेंच सांगपाची हांव कोशीश कोत्तां. ती किसांकूड कितें कोता तुमी जाणां? दुसऱ्यांक त्रासान घालता, दुसऱ्यांक राग हाडटा पळय ती आतां ही किसांकूड. एक वेळ येता पळय ती आपल्याकूच सारकी एकसुरी कोत्ता. एक वेळ येता पळय ती आपल्याकूच सारकी कुशीन काडटा. आपल्या इश्टा कडल्यान, ताच्या त्या वातावरणांतल्यान सारको तो कुशीन काडून आनी एकसुरी जाता. एक धाकटुली पोटली कोत्ता. ते पोटलेन भितर सोदता. ते पोटली करून तितून ते भितर सोदता. आतां आयकात तुमी. ताचे मेळे पळय सगळे इश्ट आसले पळय ताच्या लागच्यान पयस जाला. पाड सुवाती आसल्यो पळय थिंगा आसताल्यान तो पयस जाला. आतां एकसुरो आसा, एक पोटली केल्या आनी त्या पोटलेन तो एकलोच आसा. ह्या भाशेन त्या पोटलेंत तो एकलोच आसा. ती किस्सांकूड त्या उपरांत त्या पोटलेंतल्यान मातशें तें मोडून भायर सोदता. कशें भायर सोदता तें तुमी जाणां? एके किसांकुडी भाशेन न्हूय, पूण ल्हान त्या पोटलेंतल्यान भायर सोदतना एक अद्भुत सारके रूपकार घेवन एक खेरीत भाशेचे रोंग ताजेर आसा. खेरीत भाशेचे बटरफ्लाय आमी ताका म्हणटा. अशें भायर सोदता. तुमकां सोजमलें काय हें ट्रान्सफॉर्मेशन कितें तें? चिंतूं येता काय तुमचो हो बदल कितें जाला तो? कित्याक सर्वेस्परान ह्या भाशेन एक रचना केल्या अशें हांव चिंत्तां. एक चालती किसांकीड आतां एक सोबीत बटरफ्लाय. सर्वेस्परूच ताका बदलता जाल्यार एका पातकी मनशाक ताका पवित्र रुपान सर्वेस्पर बदलूंक ताचे लागीं घडटा. आमचे मदें कोण आसा काय हांगासर? त्या किसांकुडा भाशेन तुजें जिवीत येतलें जाल्यार आयज तुका बरी खबर. तूं कितलोय वायट दादलो बायल जावं तूं, कितले दादले बायलांक तुवें विबाडले जायत थिंगासर, सर्वेस्पर तुका नवें जिवीत दिवंक जाता. सर्वेस्परान तुका नवें मन दिवंक जाता. सर्वेस्परान तुका एक नवें मन दिवंक जाता. हें एजिकेलाचें पुस्तक 30 आनी 26 वड. हांव तुमकां एक नवें मन कितें म्हणटा? दितलों. तुका नवें मन दितलों. तुज्या भितर एक नवो आत्मो हांव दितलों. तुज्या कुडींतल्यान तें फातराचें काळीज काडून मोव काळीज हांव दितलों. हांव म्हजो आत्मो तुजे भितर घालून असो हांव करतलों तूं म्हज्या आज्ञाचेर चलतलोय आनी म्हज्या आज्ञांक तूं पाळटलोय. ताचेरूच तूं चलतलोय. 11 वड 19. हांव तांचीं काळजां एक करतलों आनी तांचे भितर एक आत्मो. तांकां हांव दितलों आनी तांच्या कुडींतल्यान फातराचें काळीज तें काडून हांव मोव काळीज दितलों. ताच्या वरवीं तीं म्हाज्या उतराक पाळ दितलीं आनी म्हज्या नेमाचेर चलतलीं आनी तीं म्हजीं पोरजां अशें हांव म्हणटलें. हांव ताचो सर्वेस्पर आसतलों. आनी तुमच्या मदें कितले अशे लोक चिंता ज्या मनशाक पळय रचला पळय तो सर्वेस्पर तुमचो पसून सर्वेस्पर जावचो. तुमी मातशे हात दाखयात. वय आमकां सगळ्यांची आशा यहोवा आमचो सर्वेस्पर जावचो जाल्यार सर्वेस्पर आतां म्हणटा. तांचे भितर हांव एक नवें काळीज दितलों. नवें मन उत्पन्न करतलों. तेन्नाच तीं म्हजे ते सगळे नेम आसा म्हज्या उतराचेर चलतलीं. जाता तुमी आयकात. आदल्या काळजान मेळ्या काळजान सर्वेस्पराची आज्ञा पाळूंक, सर्वेस्पराचे खोशे प्रमाणे चलोंक तुज्यान तें करूंकूच जावचें ना. एक किसांकोड त्या किसांकोडे भाशेन एक किसांकोडेचे स्वभाव घेवन तुजे सरभोंवतणी असो रावन तुजे सरभोंवतणी आसा त्या लोकांक तुका आनंदीत करूंक जावचें ना. केन्ना ते दुसऱ्यांक आनंद दिता पळय जाणा तेन्ना तेजें रुपांतर जालें पळय तेन्ना जेन्ना ते एक बटरफ्लाय जाला पळय तेज्या उपरांत नवो रूप जाल्या उपरांतूच तेन्ना ते दुसऱ्यांक आनंद दिवंक जाता. तुमी पळयलां आसतलें
एका फुलाचे बागेंत वचत, त्या गार्डनांत तुमी वचत, थिंगा तुमी वचत जाल्यार ही बटरफ्लाय जेन्ना थिंगा उडटात पळय काय बरें सोबीत दिसता. आनीक तितलेंच न्हय, हे बटरफ्लाय आसा तीं तांकां प्लास्टीक वो प्लास्टिकाच्या रूपकारान तीं आमी हाडटाव आनी आमच्या घराच्या वणटीर पसून बरीं न्हेसयताव. ह्यो बटरफ्लायंक वणटीर आमी लायताव. ह्यो बटरफ्लाय तांचे भितर जीव ना, पूण तरी आसतना त्यो कितल्यो सोबीत त्यो दिसतात. ह्योच बटरफ्लाय एका वेळाचेर एक किसांकीड आसली. मनशांक ती कुसां तोपताली, मेळसाणीन ते रावताली. तसलो एक जीव आसलो. पूण आतां कितें करता तुमी जाणा? सोबीत फुलांचेर आसात पळय ते म्होंव, सारकें गोड ते म्होंव खातात पळय तसली एक नवो आतां जीव जाला. तुमी चिंतात, ते एका वेळार किसांकीड आसली. ताचो रूप बदल्लो, ताचे सांगाती बदल्ले, भोंवपाचो प्रांत थिंगासर बदल्लो, ताची रुची आतां बदल्ल्या, ताची कूड बदल्ल्या, ताचें रूप सगळें बदल्ल्या. इश्टा सर्वेस्पर म्हणटा नवो जल्म घेयला जाल्यार एका मनशाक स्वर्ग वसोंक जावचें ना. म्हणल्यार एक मनीस जो किसांकिडा भाशेन आसलो, आतां ते बटरफ्लाय जाल्या उपरांतूच एका मनशान नवें काळीज मेळ्ळा बगोर, एका मनशान आपल्याचें पाड जिवीत तें सोडल्या बगोर ताका स्वर्गार वचपाचो चान्स नाच. आयज हीं उतरां आयकोता ती म्हजे भावा भयणानो, हांव तुमकां विचारता, तुजें जिवीत बदल्लां काय? तुमचें काळीज बदल्लें? वो तुमचें मन बदलोंक ना, तुमचें काळीज तें बदलून तेंचें जावंक नासतना मन बदल्लां, काळीज बदल्लां त्या भाशेन तूं नाटक करताय काय? जाल्यार तूं आयक, तूं लोकांक तुवें फटोवं जाता. नव्या मनशा भाशेन, मन बदल्ल्या भाशेन आनी एक नवो मनीस जाल्ल्या भाशेन ह्या भाशेन तुवें नाटक करूंक जाता. पूण तुजें हें नाटकाचें जिवीत तुकाच सारकें तें इफेनान वतलें. जायतो लोक अशें चिंता, सदांच तर हांव सोबेन येयत जाल्यार म्हणल्यार आमची तारोवण जाल्या. जायतीं मनशां अशें चिंता, सकाळचें उठोन मागणें करप, रातचें न्हिदच्या आदीं मागणें करप, हें सगळें तारोवण जालां म्हूण सांगतात. जायतो लोक अशें चिंता, दर एका दिसा 1 चॅप्टर 2 चॅप्टरां वाचीत जाल्यार तारोवण जाली अशें चिंता. जायतो लोक चिंतात, 10वो वांटो हांव दिवन म्हाजी तारोवण जाल्या म्हूण. थोड्या लोकांक विचारलें जाल्यार तुजें तें तारोवण जालां काय? तीं अशें म्हणटले, हांव जल्मान सावनूच क्रिस्तांव. जल्मांत हांव क्रिस्तांव म्हणल्यार तुजो जल्म क्रिस्ती फामिलीन जल्मला म्हूण म्हणटा आमी जल्मांक सावनूच क्रिस्तांव. हें कशें जाता? ही फटकी रे. कोणाच्यानूच जल्मांक तान क्रिस्तांव जावंक जायना. कोण क्रिस्तांव म्हणल्यार अशें म्हणत, जेजू क्रिस्ताक आपलो तारोवणदार म्हूण अशें मानून घेतल्या उपरांत आदलें पातकी सगळें तें जिवीत सोडून आनी देवाच्या फाटल्यान चलता तो जावन आसा क्रिस्तांव. सोमया जे कोणें तुका आपलो तारुणदार म्हणून मानून घेतला तांकां सगल्यांक बापा तुजो पूत आनी तुजी धूव अशें तूं जावचो वो अधिकार तुवें दिला अशें तूं सगल्यांक तूं मानून घे. नवें काळीज तूं तांकां दिवन तुजीं उतरां आसात, तुजे ते सगळे नेम आसात, ते पाळूंक तांकां कुरपा दी. नवें काळीज ना जाल्यार, मन ताणें बदलूंक ना जाल्यार, भितरलें तें वायट जिवीत, भितरलें पळय तें पातकी जिवीत, असलें पातकान भरलेलें जिवीत बापा तें तुका कशेंच आनंद दिना. हें फकत मागण्यांनूच घडटलें आनी मागण्या वरवीं आमी जितलीं कोत्तांव इतलीं मागणें करपाक आमकां तूं हो वेळ दी. नाटक कोत्ता पळय तें आदलें जिवीत तातूंतल्यान सोडोवच्याक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागतां बापा. आमेन.
कालवरीचो थाळो क्रूट आनी लोक आयज पळयता फकत कोंकणीनूच न्हय तामिळनाडून कन्नडान कर्नाटकान मलयाळमान केरळांत उरियांत ओरिसांत मराठीन महाराष्ट्रान बेंगॉलीन वेस्ट बेंगॉलान पंजाबांत भोजपुरीन बिहारांत तेलुगून साऊथ इंडियेक उर्दून जम्मू आनी काश्मीर अफगाणिस्तान पाकिस्तान गल्फाच्या देशांत नेपालीन आसामींत हिंदी ह्या भाशेन भारत देशाच्या मुखेल भाशांनी जेजू क्रिस्ताचो वो सूप संदेश दरेक भाशेन पावयता पळय ती ही पयली सभा इंडियेचे ह्या इतिहासान आमची कॅल्वरी टेंपल. कित्याक आमी ही बरी खबर सगळ्यांक थिंगा वांट्टाव? कित्याक इतले सगळे भाशेंत ही बरी खबर सांगच्याक आमी कोशिश कोत्ताव. आतां तुमी मातशें आयकात. रोमकाराची चीट अवेस्पोर 10 वोड 13. कित्याक जो कोण सर्वेस्पराचें नांव घेतलो तो ताचें थारोवण जातलें. कोणाचें थारोवण जातलें? जो सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें कोत्तलो ताचें थारोवण जातलें. जरी कोणाची थारोवण जावंक जाय जाल्यार ताणें केलां पळय ते पथकाचें ताका भक्षणें जाय जाल्यार ताणें सर्वेस्परा कडेन मागणें करचें. जरी तो सर्वेस्परा कडेन मागणें करूंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवंक जाय. आनी विस्वास करूंक जाल्यार सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय. सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय जाल्यार कोणें ना कोणें ताका सांगोंक जाय. आनी कोणें तरी थिंगा तें सांगोंक जाय जाल्यार त्या सांगपी मनशाक कोणें तरी ताका पाठोवंक जावो. कल्वरी ताळो ह्या प्रोग्रामाक आदार कोत्ता पळय तुमी कितें कोत्ता जाणाव? हो खालतो सेवक देवाचो पळय थिंगा प्रचार कोत्ता पळय तो ताच्या फाटल्यान रावन ताजो आदार कोत्तात. म्हजे हे संदेश ते 17 भाशेंत आसा. भारताच्या कोनशांत फकत भारतानूच न्हय ह्या वाटेन बांगलादेशान सोकला श्रीलंका पर्यंत उंच नेपाळ पर्यंत आनी हे वाटेन रावता पळय ते अफगाणिस्तान पाकिस्तान आनी गल्फ कंट्रीन कल्वरी ताळ्याचो प्रोग्राम पावता. ती उलयतात पळय आनी सोजमतात तेच भाशेन फकत आमच्याच देशान न्हय आमच्या सोरभोंवतणी आसा पळय त्या सगळ्या देशान हो सुसमाचार पावता. येता त्या दिसांनी एशियेच्या दर एक प्रांतान ही बरी खबर पावयता पळय त्या रुपांत आमची ही सभा सर्वेस्परान ताचेर बेसांव घालचें ह्या भाशेन मागणें करचें. जें स्वत आमी जाणाव आमी तें दुसऱ्यांक दाखयना जाल्यार हें कितलें वायट. तुमी एक निर्णय घेयात. जरी तर म्हजी थारोवण जाला जाल्यार कोणें तरी म्हाका जेजू क्रिस्ताचे विशीं सांगलां. नाश जाता पळय तांकां थारोवण मेळोंक जाय जाल्यार ही बरी खबर थिंगा प्रचार करच्याक ह्या सेवकाक सर्वेस्परान दिला. उतर सारकें सुट. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.